लोकशाही गोयना आजकाल गोरमी सारखी एकदम वाढल्या मरे. हय रे चडूच वाडल्या. शीक रावंक जायना मरे. मातसो राव हांव असो रजार करता. हा बरें बरें कर. आगोस्तिनाचो अजून खंय पोत्तो ना मरे. तो काश्मीराक थिंगा खंय त्या लोकां मदीं घुसपलो बा कितें रे. अरे त्याचा तू हुस्को करू नका रे. कित्याक? येतो रे तो तो बरो हुशार आहा. होय अरे तो आपली कामां सादोवपाक बरो गोड गोड उलयता. अशें हा बरोबर तुजें. ह्या संवसारान मरे गोड गोड उलोवन आपली कामां करची पडटा आनी तो आगोस्तीन मरे एकदम फोत करता आनी ते दोतू आपाको मरे तो ब्रेड बटर बरो लावन दिसूच कामां आपली सादोवन घेता. होय न्हू. वय 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 एकदम हुशार. चल एकदाची वेंचणूक जाली. आता सरपंच उपसरपंच कोण जाता पळय ते पळोवया. अरे आतांचे पंचायतीन 80% लोक नये निवडून आयले. होय सारकें. तातूंत तरणाटे बा खूब आसात हा आनी आदले लोक मरे जुने पळय पंचायत निवडून येयले ते आपलीच कामां सादयतालीत. दुसऱ्याची कामां ते करूंकूच मागा नासले. होय न्हू. देखून वायट दिसता रे. जाले ते बरे जाले. बरें जालें बरें जालें. सारकें तुजें. निवडून येतात मरे आनी आपली कामां सादोवन घेतात. पयशे करतात. सारखे अरे एक एक सरपंच म्हणजे होय. धाकट्या धाकट्या गावांतलो एक एक चीफ मिनिस्टरूच. बरोबर. ह्या संवसारान मरे सादता तो मनीस शाणो ना जाल्यार पिसो. दोतू आप्पान मरे फिल्डिंग लायल्ली तेका लागून कांय लोक निवडून येयले. दोतू आप्पा तो बुदवंत रे. वय, वय, वय. एकदम हुशार रे. जाणा मरे गोयना तो आदलो एक मंत्री विशाप पावणा मरे त्याचे कॅन्डिडेट खंय सगळे डिफीट जाले. होय न्हू. आणि दोतू आप्पान जे नवे तरणाटे पळय दवरलेले पळय ते सगळे निवडून येयले. देखून तेका लागून तो सारको बेजार आसा. होय न्हू. वय 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 वय. अरे विशापा फुडलो त्याचो तो चमचो कोण रे तो? वसन रे तो. हा. अरे तो चड फुरियस जाला. जे? कितेचे कितेंय उलयता. अरे ताचो माय तापला. अरे म्हाका सांग ते उमरू ते खंय गेले रे. अरे येतले रे. म्हाका सांगताले मेळटा म्हणून. अरे तेची सध्या पळय इतली कामां वाडल्यान आनी तो दत्तू अप्पा येतलो रे. सध्या मरे मायनिंगाक कितें तरी इन्स्पेक्शन जावपाचें आसा अशी खबर आयकल्या पूण खरी खबर ही. मायनींग मरे दीस बरें ना. मायन ऑनरांचें टेन्शन वाडत आसा. पोरू मरे हय. मुळगांव आनी सावर्ड्या पळय पावसान जे एक्सिडंट जाल्ले न्हू ताका लागून मायनी सेक्युअर आसा वा ना हें पळोवपाक लागून एक समिती नेमल्या. बांद फुटोवन उदक गांवांनी पावात म्हणून प्रॉब्लेम जाता न्हू ताका लागून ही जतनाय घेतल्या. जाणा मरे गोयना मायनिंगाचेर मरे आतां आवय येयल्ली आसा. हांव सावर्डे आमच्या मेवण्यागेर केन्नाय वता पूण थंय वयताना मरे वाटे इतको त्रास जाता. मायनिंगाचो तो धुल्लो पावसान रेबो सावर्डे वचपाचें ना. वाटेक ट्रॅफिक इतकी जाम ते ट्रक वाले मरे रस्त्यार तुका चलोंक दिनात. जीव सारको बेजाब्यार करून सोडटात. म्हाज्या मावडची मरे तो धुल्लो खावन खावन तांकां संवय जाल्या तांकां आतां कांयच बादाना. अरे बसती हांव हय तेंचो एक्सरे मारून पळय रे. पुलमाव आनी धुल्लो भरलेलो दिसतलो तुका बालदी भर. अरे हे पळय मरे अमृती येता. अरे चोय रे काका. आगो अमृत्या आयज नेटानशें मुगो बरेच उमेदीन दिसताय. हय रे उमेदूच उमेद. काल हांव त्या नव्या लायब्ररीन गेल्ले. मागीर गो सेंट्रल लायब्ररीन गो. हय रे म्हज्या भयणीची भुरगीं आयिल्ली मरे. तूच पप्पा म्हणालो तांकां व्हरून ती लायब्ररी दाखय म्हणून. हा हा हा. म्हाका दिसलें तूं ते बुकां वाचून कोण तरी व्हडलें जावंक सोदता म्हणून. पुरो रे तुजे चड जाली फकाणां. म्हाकाय वचोंक जाय गो पूण कशी आहा ती नवी लायब्ररी. 6 मजली मरे बिल्डींग. व्हडली बिल्डींग आसा ती. आनी मरे सगळी एअर कंडिशन ठण 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 ठण. आनी थंयचो मरे मुख्य लायब्ररीन आसा तो एकदम मनीस भांगर हा. क्युरेटर म्हणटात तेका. हो गो तो खाणेपारचो कार्लूस फर्नांडीस. तूं आपले मनीस म्हणून कळना बरोबर. तेणे कितें केलें जाणा बसत्या म्हाका मरे स्वता सगळी मरे लायब्ररी भोंवडोन दाखयली. होय ती पुस्तकां रे पुस्तकांच्यो राशी. वाचपीच जाय शिकपीच जाय. म्हाजी पळयलेली भुरगीं मरे एक मजलो भुरग्यां खातीर पळोवन सामकी खोशयेन नाचूंक लागली. हांगा थंय नाचूंक लागली धांवूंक लागली. मागीर म्हाका तांकां सांगचें पडलें आगो बाये हें तुमचें घर न्ही म्हणून. अशें कितें जालें तर गो. अरे कितें सांगू पोसत्या थंय मरे धाकल्या धाकल्या भुरग्यांक बसपाक जानोत मरे खुर्च्यो आसा. आवयस मागीर गो. कितल्यो अश्यो DVD आसा. होय व्हडली मरे स्क्रीन आसा. हा म्हाजी भयणेली भुरगीं मरे मुंबयची. आवयस पूण ती सुद्दां म्हाका कितें सांगताली जाणा गोयना. कितें? मुंबय सुद्दां खंय वसली लायब्ररी ना. होय आगे म्हजे माय तें एक बरें जालें.
नाजाल्यार मुंबईन रावपी गोंयकार बेश्टेच मोठेपणां दाखयतात. थंय कुत्रे लेगीत खंय शेपडी उबी जाळयतात. जाणा अमृत्या, हांवें आयकल्लें शेपडी आडी हालोवपाक खंय सुवातूच ना. कित्याक गो सगळो धुल्लो कालोर बुरशेपणां आनी सगळे मनीसूच मनीस. मुंबय पेक्षा मगो आमी गोंयकार खूब बरे आसात. जाणा मरे पोस्त्या आनी गोयना 3 वरां कशी गेली म्हाका कांयच कळूंक ना रे बाबा. आनी जाणा कितें जाणा मरे, थंय ती लिफ्ट आसा न्ही, त्या लिफ्टीन सुद्दां मरे म्युजीक. आनी त्या लायब्ररींतल्यान पुस्तक घेवन भायर काडटना मरे खूब करून आवाज येता. आवयस मागीर गो होय रे, तुम्ही मरे मुद्दम गोयना आनी पोस्त्या तुमकां सांगता, मुद्दम वचून ती लायब्ररी पळयात. आगो तो कालूस बाब गो म्हाज्या वळखीचो, थिंगा वचपाक जाय म्हाका. एसले मनीस गव्हर्मेंटाक मेळात न्हू, खूब बरें चलतलें. जाणा मरे गोयना, थंयच मरे कला संस्कृती खात्याचे नवें ऑफिस आसा. हांव मरे डायरेक्ट वचून डायरेक्टराक मेळ्ळें. दोतू बाप्पाक लागून ते आमकां किंमत दितात न्ही गे. सारकें तुज्या. तेका अशें कित्याक मेळ्ळें गो तूं? आमच्या वाड्या वयल्या बायलांचो मरे धालांचो पोंगड आसा रे. धालांचो पोंगड सांबाळूंक जाय न्हू रे, नाजाल्यार ह्या इंग्लिशीच्या वातावरणान आमी पोल कशें व्हांवून वतले मरे. कळ्ळें तुमकां? अमृत्या, तूं आमच्या बरो एकदम हुशार गो. बायलांनी मगो तुमी सारके गाजोयल्या, सारके गाजोयले. अरे हांव मरे कोवळ्या पंचायतीच्या प्रचाराक गेल्ले. म्हाजी मरे मावस पळोवन इले सावन उबी रावली रे. मागीर गो तिने 4 दादल्यांक हरयले. होय वडांतल्यान 5 बायलो निवडून आयल्यो. आवय आनी राखीव सुवाती कितल्यो असल्यो जाणा तुमी? कितल्यो? 2च. दादल्यांक हरप फकाणाची कामां रे. आतां हांव कितें म्हणटा, बायलांची फकाणां करपी असल्या दादल्यांच्या हाताक कांकणाच घातलेली बरी. अगो कसल्या कांकणाच्यो गजाली करतात तुम्ही? पदेर पयलींच्या तेंपार कांकणां घेवन येताले, आतां फक्त पाव आनी उणे घेवन येता. हालींच्या तेंपाक सपा सपा करून कांयच मेळपाचें ना. कोवळ्या मरे पंचायत बायलांनी गाजयली, म्हणून हांव म्हणटाले बायलांची फकाणां करपी दादल्यांनी आतां हाताक कांकणाच घालची पडटली. अशें कोवळेची देख जर बाकीचे गोंयांत घेत न्हू जाल्यार मरे गोंयचें कल्याण जातलें. अशें एक बरें जालां, 75% नवीं तोंडां नवीं मुवाळीं आयल्या. कळ्ळें? म्हणटकूच मरे हें अशें जर चालू उरत न्हू, गोंयचो फुडार बरो आसा. दत्तू आप्पा आतां सरपंच आनी उपसरपंच जातले, मागीर गांवची उदरगत जावपाक वाट मोकळी. हाचेर तुमकां कितें सांगनशें दिसता? एक गजाल जावप मरे गरजेचें आसा. ग्रामसभा म्हणटा पळय त्यो नेमान जावंक जाय. कळ्ळें तुका? हय जाण मरे दोत्तो अप्पा, हे पंच आनी सरपंच जे निवडून येता न्हू तांकां ग्राम सभा ही नाकात. अरे बोस्त्या, अशा वेळार मरे तुमी आवाज काडूंक जाय. सगळे लोक ओगी रावतात, मागीर तांचे कितें जाता, प्रत्येकाची दादागिरी वाडटा आनी आपल्याक जाय ते करतात. मागीर ते निरोगी मरे भासाभास जावपाक जाय. प्रश्न विचारप, जाप दिवप चालूच उरूंक जाय. तेन्ना मरे हे सत्ते वयले लोक शाणे जातले. ना जाल्यार मरे सगळे व्हाळान पळय आसता न्हू, तशें तुमिल्ले सांचिल्ले कोण तयार जातले. हें मात बरोबर तुजें दत्तप्पा. ग्रामसभा मरे वेळोवेळी जावंक जाय. हय कळ्ळें? प्रश्न उत्तरां जापो हें सगळें वेवस्थीत जावंक जाय. विरोध आसता पळय तो विरोध कारणा शिवाय करूंक फावना. प्रगती विकास दवरूंक जाय मतीन मरे, आनी विरोध करूंक जाय. गांधीजीन एक सांगलां, म्हजें भारत शारांत ना ते गांवांनी आसा. म्हणून मरे गांवांत प्रत्येक पंचायतीन मरे ग्रामसभा घेवंक जाय. त्या ग्रामसभेन वेगवेगळे थाराव म्हणूंक जाय, वेगवेगळ्यो येवजण्यो प्रकल्प चालीक लावपाची तयारी करूंक जाय. बायलां खातीरूय मरे यत्न जावपाक जाय. बायलां खातीर मगो अमृत्या खूब वेगवेगळ्यो येवजण्यो सरकारान तयार केल्या. त्यो मगो गांवांनी तळांनी पावोवपाची गरज आसा. कळ्ळें तुका? लोकांची सेवा मरे नदरे मुखार दवरूंक जाय. लोक प्रतिनिधी आसता पळय, हो लोकांची सेवा करपाक आसता. तांच्यांनी तसो मरे विश्वास दिवंक जाय लोकांक की आमी ही कामां करपाक आसात. जाण मरे दोत्तो अप्पा, हे मरे आतां अविश्वास थार हाडूंक कोत्तले. हेका उडय त्या काड, तेका उडय ह्या काड. हे कित्याक रे? सगळे आपणाक करपाक जाय म्हणून कोत्तात ते. पोस्त्यांव पयलींच उलोवना काय. ही गजाल मरे खरी. स्वार्थ आनी स्वहीत वाडला. प्रत्येक जाण आपल्या स्वार्था खातीर कितें तो वावुरता. आमी मगो ह्या गजालीचो भाग आसा. आमी कितें तें सडेतोड उलोवंक जाय, स्पश्ट उलोवंक जाय. दोतू अप्पा, आतां ह्या नव्या पंच वांगड्यांक ट्रेनिंग दिवपाची आसात खंय? अशें आयकलां. पयलेच फावट नव्यान खूब जाण निवडून आयल्यात पंचायतीन. म्हणटकूच सरकाराचो कारभार कसो आसता, ग्रामपंचायतीचें कामकाज कसो आसता, ग्रामपंचायत कायदो कितें, हें सगळें कळपा खातीर मगो तांच्यांनी एक शिबीर आयोजीत केलां.
3 दीस शिबीर चलतले खंय 3 हे दीस सरकारान हे काम एक बरें केला तर बरी म्हणचे परस मरे जाय पळय त्यो गजाली करता अशें म्हणूं येता कळ्ळें तुका प्रत्येक गोष्टीक चुकता थंय विरोध करीतूच रावूंक जाय तेन्नाच मरे राज्य बरें चलतलें दत्तू अप्पा हे लोक आयुक्त विधेयक रोखडेच आतां गोंयान येवपाचें आसा आनी ताका लागून गोंयान बरो कारभार चलतलो अशें दिसता तुका कित्याक उरचो ना उरतलोच बरें चिंतुया रे अरे उठ्ठा सुट्टा कोणूय आपल्याक जाय तें करता कोणाकूच कसलोच ताळ तंत्र ना नेम कायदो पाळूंक कोणूच सोदिना म्हणटकूच हो जर लोकायुक्त येत न्हू जाल्यार मरे मातसो तरी वचक उरतलो दोतू अप्पा हो नुस्तेमारी बंदीचो तेप 45 दीस आसचो की 60 दीस आसचो हे अजून क्लियर जावंक ना मरे तरी पूण गव्हर्मेंटाक वाटता की 60 दीस आसचो अशें म्हण ते म्हणटात दोतू अप्पा नुस्तेमारीक बंदी आसचीच कित्याक अमृत्याक जर तांच्या उलोवण्या मदीं घालीत न्हू जाल्यार मरे कोणाच कडेन जाप आसची ना अमृत्याचो प्रश्न आसता न्हू प्रत्येक प्रश्न सारको सादो आसता पूण त्या प्रश्नाक जाप नासता कळ्ळें तुका? पावसाच्या दिसांनी मुगो दर्या कुदळ्ळो आसता आनी कितें जाता नुस्तेमारीक वचप एक डेंजर आसता रिस्क आसता तातूंत कळ्ळें आनी ह्या पावसाच्या दिसांनी नुस्तें पैदास जावपाचें आसता कळ्ळें पूण आमी जर तें नुस्तें खायत रावले जाल्यार नवें नुस्तें निर्माण खंयचें जातलें हें मात सारकें तुजें दत्तू अप्पा तांची मुगो नवी पिळगी तयार जावपाक जाय कळ्ळें आनी पावसान मरे नुस्तें खावप मरे जिवाक अपायकारक आसता आनीकूय खूब कारणां आसात दोतू अप्पाक पूण खूब खूब खबर आसा हय हय जाण मरे दोतू अप्पा जेन्ना मिटींग आसता पळय तेन्ना सगळे उलोवपाक भियेतात मंत्री लेगीत भियेतात ताका वय उलोवपाक. वय वय पुरुमेताची पावसाची तयारी केल्या मरे हांवें बाणस्तारीच्या बाजारांतल्यान गालमो सुके बांगडे बी सगळे हाडून दवरला आमच्या मुंबयकारांक सुद्दां हाडून दवरल्या सोलां मात माड्डोळच्यान हाडल्या गोंयांत पावसाक लागून घर बी शिवलें मरे अरे मनय हालीसराक मेळनात त्यांची पुजा बांदता म्हणसर नाका शेवट जाता मिरग आतां लागीं पावलो मरे अरे केरळाक ही 1 जुनाक पावस पडटलो सारकेंच आणि न्ही. त्याच्या उपरांत 4 दिसांनी गोंयान पावतलो तो कितें ट्रेनींतल्यान येतलो खंय अमृत्याय मरे हालीं बरें 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 मनशान मरे जोक करचे हांसचे पूण मरे 24 वरांय न्हू मिरगा पयलीं पावसा आदली कामां सोंपल्या पुरो पंचायतीन जर गटारां तुंबली न्हू जाल्यार ताका एक निमीत आहा की आजून सरपंच उपसरपंच जावंक ना पूण म्युन्सिपाल्टीची कामां सगळीं जाल्या पुरो तें कितेंय जावं 4 जुनाक मरे मिर्ग लागना जाल्यार पुरो कित्याक म्हणटात तुमी 4 जुनाक कुठ्ठाळे वेंचणूक जावपाची आसा नाजाल्यार लोकांक सत्र्यो घेवन पावसान मतदानाक उबे रावचें पडटलें अरे विधानसभे उपरांत पंचायत इलेक्शनाक लोकांनी व्हडली उमेद दाखयल्या अशीच उमेद कुठ्ठाळे दाखयतले पावसाक कॅर करिनासतना गोयना तुज्या तोंडान मरे साकरूच न्हू अख्खो साकूच पडू तुजे दांत सुद्दां त्या खातना पडल्यार उपकारता गोयना मुगो बरें उलयलो खरें उलयलो पावसान जर उदक सुद्दां भरलें न्हू जाल्यार लोक त्या उदकांतल्यान वाट काडीत येतले ओड्यान बसून येवचें पडल्यार उपकारता ओड्यान बसून येवन मतदान करतले इतलो मरे मतदार आज जागृत जाला कितेंय जावं मतदानाचो मरे नेट तिगोवन धरतलो अशेंच घडोवं अशेंच जावं जय सामकी शॉकात न्यूज मरे दिली तुवें हा अरे आत्ता 5 मिनटां पयलीं अमृते बसत्याव गोयना आनी हांव गजाली करताले आनी आमी लोकशायेचो जय जयकार केल्लो मरे हा कळोवचें पडलें तांकां परतें हे सगळें पान परतलें म्हणून हय 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 हॅलो हा अमृते गो हा आगो आमी आत्ता लोकशायेचो जय जयकार केल्लो 5 मिनटां पयलीं तुमी गेली घरा आनी हांव मातसो दोतोराक मेळपाक आयल्लो जाल्यार म्हाका थंय फोन आयला आगो काँग्रेसीच्या उमेदवारान कुठ्ठाळे वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरला हय आपले फॉर्म ताणें फाटीं घेतले रमाकांत बोरकारानूय फाटीं घेतले कळ्ळें तुका आगो आतां म्हाका याद जाली कोणाची नेहरूची पंडित नेहरूची ताणें एक वेळ म्हणलेलें गोवा के लोक अजीब है म्हणून खरें आगो काँग्रेस ही राष्ट्रीय पार्टी येदी व्हडली तिजो उमेदवार एका व्हडल्या विधानसभेच्या वेंचणुकेंतल्यान फाटीं सरता आनी कितें उरना गो खंय उरल्या लोकशाय ही लोकशाय हाय 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 लोकशाय